नमस्कार पळोवया प्रुडंट खबरो. दुबावीत आकांतवाद्यान टिसींक दिल्ली धमकी. एटीएसाक सांगल्यार जितो मारपाची दिल्ली धमकी. दुबाविताच्या तपासांत असहकार्य, नांवूय बोगस. थळाव्यांनी आवाज काढले उपरांत आग्वादचे हेलिपॅडावेल्यान हेली टुरिझम सध्या बंद. सरकार सोदता हेलिकॉप्टरांत उत्तरेंत 3 नव्यो सुवाती. आग्वाद खंय हेरिटेज सुवात. महापालिकेक बीजेपीचे पॅनल थारना. इत्सुकांची गर्दी. बीजेपीक बंडखोरांचो भंय. रक्षा मंत्रीच थारायतलो उमेदवारांचे फायनल लिस्ट. एकलो चल्लो बाबुशाच्या कॅम्पांत. सत्तरीत माकडताप पातळटा. वाळपय सीएचसीत ना वाशिना. फेब्रुवारीचे निमणे सप्तकांत पावता स्टॉक. सीएचसीची मोडिल्ली अँब्युलन्सय गॅरेजींत. पळयात रिपोर्ट. आनी कुडचड्यार लास घेतना हवालदाराक रंगे हात उखल्लो. संजू पाटील एसीबीचे चपक्यांत. एक्सिडेंटाची केस सेटल करपाक घेतालो लांच. खबरो विस्तारान. वास्को रेल्वे स्टेशनार धरिल्लो इसिसाचो दुबावीत आकांतवादी समीर साल्ढानान रेल्वेच्या स्टाफाक जितो मारपाची धमकी दिल्ली. एटीएस आनी गोंयची क्रायम ब्रांच ताची सध्या पणजे हाडून चवकशी करता. मात तो खंय तोंड उगडूंक तयार ना. ताचे कडेन 5 पासपोर्ट मेळ्ळ्यात. मात तो लॅपटॉपाचो पासवर्ड सांगिना आनी ताचें नांवूय साल्ढाणा म्हणपाची खात्री जायना. एटीएसान धरिल्लो दुबावीत आकांतवादी समीर साल्ढानाक बुधवारा सकाळी वास्कोच्यान पणजे क्रायम ब्रांचीत धाडलो. क्रायम ब्रांचीत एटीएसाची एसपी आनी आयबीच्या अधिकाऱ्यांनी ताची चवकशी केली. मात दुबावीत आकांतवादी तपासात सहकार्य करिना. दुबावितान आपले लॅपटॉपाचो पासवर्ड पुलिसांक सांगूंक ना. बुधवारा केल्ले तपासांतल्यान म्हत्वाची अशी कांय म्हायती मेळिल्ली ना अशें सुत्रांकडल्यान कळटा. इतल्या मजगतीं समीरान ताची वळखपत्रां तपासपाक गेल्ले कडेन जिते मारपाची धमकी दिल्ली म्हूण सावथ वेस्ट रेल्वेच्या दोग एग्जामिनरांनी रेल्वे पुलिसांक सांगलां. अटक केल्लो समीर रेल्वेचो रूम ऑनलायन बूक करून येवन रावतालो. वास्को रेल्वे पुलिसांनी चवकशेक आपयल्ले कडेन थंयच्या स्टाफान ही गजाल पुलिसांक सांगली. वो सर आउट स्टेशन से रूम बुक करा के लाता था. हमारा काम सर वेतना है सर. और अगर कहीं से रूम बुक करा के आया है तो उसका बुकिंग कराने के बाद हम एंट्री करते हैं रजिस्टर में. उसका आईडी प्रूफ देख के उसको ऊपर जो उसका रूम होता है उसको उधर भेज देते हैं. फ्रिक्वेंटली आता रहता था वो इधर. मंडे को मॉर्निंग 6 o'clock आने का उसने हमको धमकी दिया कि तुम लोगों ने मेरा बारे में किसी एटीएस वगैरह को इन्फॉर्म दी है तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं. अभी तो एटीएस से छूटने का तो मैं तुम दोनों को देखता अच्छे से छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों में किसी को भी. क्योंकि उसने हमको मारने की धमकी दी थी. मैं को और ऑन ड्यूटी 31 तारीख को मैं और राठी था. तो दोनों लोग को सुबह 6 बजे आया और मारने की धमकी दिया कि तुम लोग एटीएस को इन्फॉर्मेशन किया है. इसलिए पहले भी 2 बार आया था पर ऑनलाइन बुक करके आता था. हाँ, पासपोर्ट जो भी डालता था वो चेक करते थे. दुबाविताचें नांव खरेंच समीर साल्ढाना काय कितें ताची खात्री पुलिसांक जायना. ताचे कडेन 5 पासपोर्ट. तो तपासात सहकार्य करिना. तो ना आयबी ना एटीएस कोणाकूच आठपाना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आग्वादचे हेली टुरिझम सध्या बंद उरतलें. प्रकरण थळाव्यांनी तापयले उपरांत सरकारान त्या सुवातेचो फेरविचार सुरू केला. सरकार आतां आग्वाद सोडून उत्तरेंत हेलिपॅडाक 3 सुवाती सोदता म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार मिडिया कडेन उलयलो. मुख्यमंत्र्या बरोबर जाल्ले बसकेक कोंगुटेचो आमदार मायकला बरोबर जीटीडीसीचो चेअरमॅन आमदार निलेश काब्राल आनी पर्यटन मंत्री परुळेकार आशिल्लो. आग्वाद खंय हेरिटेज सुवात. 1 फेब्रुवारीक सुरू जाल्लो पर्यटन खात्याचो म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प 3 दिसां भितर बंद उडयलो. हेली टुरिझम सारखे सुरू पासून जावंक ना आनी ताका कळंगूटच्या आजी माजी आमदारांनी बंद उडोवपाची पाळी हाडली. पयले मायकल आनी उपरांत आग्नेल लोकांकय फुडें काडले आनी निमणे सरकार फाटीं सरले. बुधवारा मुख्यमंत्र्यान पर्यटन मंत्री परुळेकार, जीटीडीसीचो चेअरमॅन निलेश काब्राल आनी मायकलाची एकठांय बसका घेतली. बसकेक पवन हंसाचे अधिकारी आनी सरकाराचे अधिकारी आशिल्ले. थंय हो निर्णय जालो. हेली टुरिझम हो गोव्यात बरो सक्सेसफुली जावंक शकता हें आमी व्हेरीफाय केलां. आतां देर हॅज बीन सम एप्रिहेन्शन्स आनी त्यामुळे एप्रिहेन्शन्स आसतकीर
मागीर हातूनय पॉलिटिकल कॉम्पिटिशनूय जाता. त्यामुळे हांवें टायम बींग ते हेल्ड अप दवर म्हणून सांगलां. वी आर आयडेंटिफायींग सेपरेट सायट्स. म्हाका दिसता ह्या निमित्तान आनी जंय जंय ट्युरिजम भितर पावूंक ना अशा जाग्याचेर आयडेंटिफाय करून गेल्यार उरलेल्या भागाकूय ताचो फायदो जाता. कळंगूटचो आमदार पयलीं आवाज काडपाक लागिल्लो. I am happy that he is seeing an alternate place. तुमचे कडेन तुमकां जाय जाल्यार हांवें तेतूस जे मिडिया आसले तांकां दिल्ले आहा हे सगळे मिनिट्स ऑफ द मिटींग, चीफ सेक्रेटरी कडेन मिटींग, हे एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट, एवरीथींग वॉज डन ड्युरींग द टेन्युअर ऑफ काँग्रेस गव्हर्मेंट लास्ट टायम. एंड आग्नेल फेर्नांदीस वॉज पार्ट ऑफ इट. आय डोंट नो आग्नेल फेर्नांदीसाक तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेतलेलो काय ना. इतले मजगतीं सकाळीं कळंगुटेच्या माजी आमदारांनी लोकांक एकठांय करून सुवातेर बोवाळ घालो. हेलिकॉप्टरा कडेन वचपाक सोदतात म्हणून पुलिसांनी आग्नेल आनी ताच्या बरोबरच्यांक ताब्यात घेतले. हो प्लॅन दाखयलो, हेचेर हेलिपॅड दाखयला हेंजर, हो फोर्ट, हो लायट हाऊस ते ऑपरेट करता हांगा. हेलिपॅड दाखयला हांगा एट द एंड ऑफ द दीस, बियॉन्ड दीस हेंचे कडेन कसलीच परमिशन ना. आनी स्टील सो वी सेड रिमूव दीस. तू काडी जाल्यार आमी वयता हेलिकॉप्टर, आमी काडटा हेलिकॉप्टर वचून. पण त्यांच्या लागीं लायसन ना, कांयच ना. पंचायत इज द फायनल ऑथॉरिटी नो टू गिव्ह द लायसन. आमचे कांय परमिशनूय ना, कांय ना. हाऊ दे आर रनिंग दिस? Panchayat is telling them to remove it without the license. You remove it. If you all are not listening to the Panchayat and the Sarpanch today, there is no democracy. There is no point of having elected members in the village. We've done peaceful. We are asking for license. तुम्ही तो लायसन्स दाखवलेला आम्ही peaceful करपाचे. You have gone to vote. There you all don't have any licenses. You all don't have any license. You all remove the helicopter from here. No, Baba, you don't remove the helicopter. We are going to the helicopter. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि श्यामसुंदर फट्टे. महापालिकेची वेंचणुकेची घोषणा जाली, मात बीजेपीन अजून पॅनल थारायल्ले ना. इत्सुकाची गर्दी पडिल्ल्यान बीजेपीक जिखपाची आनी उपद्रवाची तांक वळखून उमेदवारी दिवची पडटली. आपल्याच पक्षांतल्या बंडखोरांचो बीजेपीक मार बसपाची चिन्ह दिसतात. येता त्या शेनवार आयतारा रक्षा मंत्र्या बरोबर निर्णायक बसका जाल्ल्या. लिस्ट फुडल्या सप्तकांत बीजेपी सध्या आपल्याच इत्सुकाची जिखपाची तांक आनी उपद्रवाचें मोजमाप करता. पळयात रिपोर्ट. महापालिकेक बीजेपीचे पॅनल आणि बाबुशाच्या पॅनलामध्ये थेट फायटीची चिन्ह दिसतात. बीजेपीन अजून पॅनल जाहीर केले ना. आमदार बाबुश ताचे 29 उमेदवारांचे पॅनल पहिलीच जाहीर करून मेकळो झाला. बीजेपीच्या सूत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण पर्रीकराबरोबर निर्णायक बसका जावपाची आसा. या सप्तकात शेनवार आयतारा बीजेपीचे पहिले पॅनल थारतले. पॅनलाची घोषणा येता त्या सप्तकात जाव येता. इतले मजगती बीजेपीच्या कांय जाणांनी बंड करपाची तयारी सुरू केल्या. पक्षान तिकेट दिली ना जाल्यार अपक्ष रावतले म्हणून हे उमेदवार उलयतात. बीजेपीतल्याच बंडखोरांचे बंड पक्षाचो घात करपाक शकता. बीजेपीची तिकेट एक वेळ मेळटली अशी दिसताले तेच उमेदवार पहिलीच बाबुशा बरोबर गेल्यात. बीजेपीचो वावुरपी राहुल लोटलीकार, देवेंद्र कुर्णयकार आणि मनोज पाटील बाबुशाच्या पॅनलान गेल्यात. उरिल्ले कांय जाण लिस्ट जाहीर जाले काय निर्णय घेवंक रावल्यात. घडये तातले कांय जाण रुद्रेश पॅनलाचे गरजेक लागूंक शकतात. बीजेपी सध्या आपल्याच इत्सुक उमेदवारांची जिखपाची ताक आणि उपद्रवाचे मोजमाप करपाक पेटल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. ह्यो एक विराम.